बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, माये मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या नोवेनाक किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी नियाळटल्या भाग्योन फ्रांसीस सावेराचे देखीन सगल्यांक भागा घेवन परिशोदेक वाट चलुया. आज आमचे मोदें ही मिसाची मांडावळ सांबाळटात सेंट जुझेवास समुदाय दोमिनोस, सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD, आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकर समुदाय ऑर्चर्ड बे. हातून रावतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी तांची कुटुंबां राख आनी सांबाळ म्हूण किरीत भाशेन आमी मागुया. आज आमचे मदें आसा फादर मॅक्सन फेर्नांडीस. तो सिमिनारीन किरीत भाशेन स्क्रिप्चर शिकयता. आमी जाणाव आमकां जायते पावटी बायबलाचे विशीं माहिती जायती जाणा जावंक जाय. किरीत भाशेन तो आपले शिकोवप करून आयला रोमा शारांतान. म्हणटूच आज किरीत भाशेन देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी देवाचें उतर मोडून आमकां बारीकसाणेन तो कशे तरेन आमच्या जिविताक लागू जाता ताची समजणी आमकां दितलो. माये मोगाचो युखार फादर मॅक्सन तुका ही आमची फिरगोचीन किरीत भाशेन देवाचें उतर परगडूंक आनी बरो वावर तूं करता तो देवान आशिर्वादान बरो म्हूण आमी मागता. भावा भयणीनो, गवलीक वर्साचो विशय आमकां जेजून केलां तें आमी करूंक उलो मारता. भागिवून फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती आनी उतेजन. ताणें जेजूच्या मोगान पडून ताच्या पावलांनी चलूंक गोंयच्या देसांत आयलो. सगल्यांक आपल्या वावरान बागाक घेवंक जेजूचो मोग शिपडावंक तो वावुरलो. परिशोदीक सोबा म्हणल्यार लौकीक, धार्मीक, याज्ञीक एकामेकाक हात दिवंक एकचारान आनी सोबागेलीपणान जेजून दिलोलें मिसांव फुडें सांव फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनान परबेचो सेवादोर्न सोत्रा व्हरूंक तर दोन प्रांताची लौकीक संपर्क साधनाची आनी गवलीक सोबेचो वावर फुडें व्हरतल्या खात्यांनी अशेंच आपल्या वावरान लौकिकांक सांगाताक घेवंक वावरूंक तांकां सोबागेलीपणाचें मोन आनी कालीज ह्या मिसान मागुया. मोगाल बाबा भयणानो, सुरवातेच्या उतरांनी आयच्या नोवेनाचो विशय आमचे मुखार दवरला आनी आयचो विशय आमकां सगल्यांक बागां घेवन परिशोदीक वाट म्हणजे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना सुरवातेकूच थोडे फावटी घोडे आमी भेदभाव करून फोंट्यो घालून जेजूचे मिसांव सौभागेलीपणान फुडें व्हरूंक चुकल्या म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं प्राचीत रितीन वांटो घेवन आमी बोगसोणें मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. तूं आमचे खातीर विनोवणी करच्याक देवा बापाच्या उसव्यान बसलाय सोमिया काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार बागिवून फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमच्योय गरजो इतिहासा भावार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. बापा, उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागिवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय.
आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान नेबुकोडनोजाराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलें तें अशें. एक मुर्ती वरिश्ट आनी एकदम पोरजोलीत मुर्ती तुज्या मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तीची तोकली निर्बेल भांगाराची, अर्दे आनी बावले रुपयाचें. तिचें पोट आनी पेंकोट पितूळचीं. तिचीं जांगलां लोकडाचीं. तिचे पांय अर्दे लोकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेलून पळयतना कोणाचोच हात लागो नासतना एक फातर कोसलून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोकडाचे, मातयेचे, पितूलचे, रुपयाचे आनी भांगाराचे मोळणेच्या कोलवोल्या पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोली मोली व्हेले आनी तांचो माग पर्यान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम भोरली. हें तुजें सोपन. आतां आमी राजाक सोपनाचो अर्थ दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी, बोल आनी मोहिमा दिल्यात. मनशाच्या पुतादुवांक, शेतांतल्या मोनजातीक आनी अंत्रोला वेल्या सुकण्यांक, खंयसरूय तीं जियो, तांकां सोगल्यांक तुजे आदीन तांणी केल्यांत आनी ते सोगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुज्या फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें गोठ न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूलचें आनी ते आख्खे संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें ओखोंड, सोगलें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सोगल्याचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजांचें तें कुडके करतलें आनी तांकां फोडून उडयतलें. अर्दे लोकडाचें आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयले ते एक राज, पूण तें दोन राजांनी फांटतलें आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलें तशें लोकडाची गोडसाण ताका आजून आसतली. पांय अर्दे लोकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटोच राज अर्दें गोठ आनी अर्दें असोक्त जातलें. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयली तशीं हीं दोनूय राजां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं. पूण जशें लोखंड आनी माती सोंदूंक जायना तशें तीं एकवटली उरची नात. ह्या राजांच्या काळार सर्गीचो देव केन्नाच बसमून वेचे ना तसलें एक राज स्थापतलो
आनी हे राज दुसरे पोरजेच्या ताब्यांत पडचे ना. जशें कोणाचोच हात लागो नासतना दोंगरावेलो कोसळलोल्या फातरान लोकडाचे, पितूलचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुप्याचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयल्याय, तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतले आनी ते आपुणूच सदांकाल तोगतले. कितें घडचें आसा तें व्हरत्या देवान राजाक दाखयलां. सोंपोन खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या रोचनानो तुमी सोगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सोगले सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबा वयर आसलेले उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सगळे आमी उबे रावया. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी घडूंक लागच्या सुमाराक कसल्यो खुणा जातल्यो? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोतराय दवरात. तर जायते जाण म्हजें नांवून येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूंक नाकात. हें पयलें घडोंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडो येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंथरुणार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुळां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ
वर्तमाने मोगाल बाबा भयणानो, ह्या दिसांनी आमी बागीवन फ्रांसीस शावेराचे पुर्वेक आमची आत्मीक तयारी सुरू केल्या आनी आयज तयारेचो 4थो दीस आनी ह्या 4थ्या दिसाक आमी नियाळ करूंक विशय घेतला. हो आयचो विशय आमकां सगल्यांक बागाक घेवन परिशोधीक वाट चलूंक आमकां आपयता. दुसऱ्या उतरांनी सगल्यांक बागाक घेवन जेजूचो वावर, जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. ह्या आयच्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका महात्मा गांधी हाचो उगडास आयलो. महात्मा गांधी अशें म्हणटालो, आय लव क्रायस्ट. जेजूचो म्हाका खूब मोग आसा, बट आय डिसलायक क्रिस्टियन्स. क्रिस्ती लोक म्हाका मानवना. जेजूचो खूब मोग हांव करतां, खूब मोग म्हाका आसा, पूण क्रिस्ती भावां भयणां म्हाका मानोंक ना. कित्याक लागून ताणें म्हणलें काय, म्हाका क्रिस्ताचो, जेजूचो खूब मोग आसा. जेन्ना महात्मा गांधी सुमार 18-19 वर्साचे पिरायेर आसलो तेन्ना तो परदेसांत लंडनाक लॉ, कायद्याशास्त्र शिकूंक गेलो. आनी थंयसर कायद्याशास्त्र लॉ शिकतना ताची इश्टागत एका क्रिस्ती भावा सरशी जाली, क्रिस्तांव भावा सरशी जाली. आनी भावान एक आपलो गिफ्ट कशें, दान कशें ताका पवित्र पुस्तक दिलें. आनी महात्मा गांधीन हें पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलें, किरीत भाशेन नवो करार. आनी नवो करारान जी जेजूची शिकवण आसलेली, माथेवाचें शुभ वर्तमान, किरीत भाशेन दोंगरा वयलें प्रवचन आमी म्हणटा समन ऑन द माउंट, ही शिकवण जेजूची खूब ताका आवडली. जेजूच बी खूब ताका मानवलो आनी ताका लागून तो म्हणटालो, आय लव क्रायस्ट. जेजू आनी जेजूची शिकवण म्हाका खूब मानवता. आनी ही जेजूची शिकवण उपरांत ताका बऱ्यो भारतांत बऱ्यो वस्तू करूंक प्रेरणाय दिता. पूण महात्मा गांधीन फुडें म्हणलें, क्रिस्ती भावां भयणां म्हाका मानवना. कित्याक लागून अशें म्हणूंक ताजें मन जालें काय, जेन्ना महात्मा गांधी साऊथ आफ्रिकाक आसलेलो, ताका जेजूची क्रिस्ताची इतली शिकवण ताका मानवताली. एका दिसाक तो चिंता, आपूण देव मंदिरांत इगोर्जेन वेतलो, कशे भाशेन जेजूची भक्ती करतात, जेजूची वाखाणणी करतात ते पळोवपाक आपूण वेतलो म्हूण एका आयताराक तो वेता. आनी एका आयताराक थंयसर देव मंदिरांत इगोर्जेन वेतना भितर सरचे आदींच ताका एकलो भाव आडायता, तुवें थंयसर वचूंक जायना म्हणटा. कित्याक लागून ताची कात काळी आसतली देखून. तो पळयता, कातीक लागून भेदभाव, वेगळोचार पवित्र सभेन किरीत भाशेन थंयसर जाल्लो तो पळयता. आनी महात्मा गांधी चिंता, जेजूची शिकवण सगल्यांक एक सारकी लेखपाची. जेजून सगल्यांक एक सारके लेखले, भेदभाव, वेगळोचार ओतोर करूंक ना. पूण क्रिस्ती भावां भयणां जेजूच्या पावलांनी चलचे सुवातेर भेदभाव, ओंतर, वेगळोचार करतात तें पळयता आनी खूब दूख ताका जाता. आनी थंयसरलो भायर सरून तो वेता. आनी ताका लागून तो म्हणटालो, आय लव क्रायस्ट बट आय डिसलायक क्रिस्टियन्स. जेजू सगल्यांक बागाक घेवन जेजून आपल्या बापाचे मिसांव फुडें व्हेले. पूण क्रिस्ती भावां भयणां बागाक घेवन न्हय, बागाक घेवन देवाची वाखाणणी, जेजूचो वावर फुडें व्हरनासतली, अंतर भेदभाव करताली. मोगाल भावां भयणांनो, आयचो विशय आमकां सगल्यांक बागाक घेवन परिशोधीक वाट हो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. आनी सगल्यांक बागाक घेवन आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां खूद जेजू जावन आसा एक बरो नमुनो. आमी जेजूच्या जिविताचेर, पवित्र पुस्तकाचेर नदर तर मारल्यार जेजू भेदभाव अंतर करिनासतना सगल्यांक बागाक घेवन तो बापाचो वावर फुडें व्हरतालो.
जेजूच्या काळार वेगवेगळे तरेचो भेदभाव अंतर चलतालो. पयले सुवातेर त्या काळार भेदभाव आसलेलो दादल्या आनी बायलां मदें. दादल्या आनी बायलांक एक सारखे लेखी नासतले. भुरग्यांनी चेड्यांनी दादल्यांनी समूर्त देवाचें उतर शिकूंक येताले. ओस्तोऱ्यांनी चेडवांनी शिकूंक जायना आसतले. चेड्याच्या दादल्याचे गवाय कोर्टाक मोल आसतले. ओस्तोरी जेन्ना कोर्टाक गवायकी दिताली तिचे गवायकेक मोल नासतले. लग्न देखून जाले उपरांत दादलो ओस्तोरीक एक ओस्त कसो लेखतालो. जेजूच्या काळार दादल्या आनी बायलां मदें अंतर वेगळोचार आसलेलो. जेजू हो अंतर वेगळोचार न्हूच फकत पयस करता, बापाचे मिसांव फुडें व्हरूंक दादल्यांक आपल्या सिसांक तेच बरोबर ओस्तोऱ्यांकूय आपलें आमंत्रण दिता आनी तांकांय बागा घेवन बापाचो वावर फुडें व्हरता. कांय उदाहरणां आमी लोकांचें वर्तमान 8वो आवेसवर 2 आनी 3 वळ्यो तर वाचल्यार आमकां थंयसर जायत्या ओस्तोऱ्यांची खबर मेळटा. देखीक मारिया मागदलेन, जुवाना, सुजाना हे ओस्तोरे कितें करताल्यो? जेजूक आनी सिसांक वावर करतना तांकां आदार दिताली आनी बागाक येवन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जेजूक सवकार दिताली. आनीक एक उदाहरण आमी घेवंक येता. जेजू आमकां जुवांवच्या वर्तमानांत आमकां सांगत मेळटा की मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो आनी मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडून जेजू पयलो निरोप संदेश मारी मागदलेनाक दिता. तिका सांगता, तूं वच आनी म्हज्या सिसाक सांग की हांव पुनर्जीवन जाल्लो आसा आनी तुमी अमके सुवातेर वचत म्हण. ओस्तोरेचे गवायकीक मोल नासलोले, पूण जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत ओस्तोरेक आपयता आनी तिका हो निरोप दिवपाक पाठयता. ताकाच लागून मारिया मागदलेनाक आमी म्हणटा एपोस्टल टू दी एपोस्टल्स. एपोस्टल टू दी एपोस्टल्स. सो पयले सुवातेर जेजूच्या काळार दादल्या आनी बायलां मदें भेदभाव आसतलो. हो भेदभाव जेजू मोडटा. दादल्यांक सिसांक तेच भाशेन ओस्तोऱ्यांक आपल्या बागा घेता आनी आपल्या बापाचे मिसांव जेजू फुडें व्हरता. दुसरे सुवातेर जुदेव आनी जुदेव न्हय तांचेय मदें भेदभाव वेगळोचार अंतर आसतलो. जुदेव आपण उंचले म्हूण सजमताले, व्हडले म्हूण सजमताले आनी दुसरे सामारितान लोक आसात, दुसरे विदेशी आसात, जेंटायल्स आसात, तांकां किकोन करताले. जुदेवांक तर गालिलियांक तर वचपाक जाय जाल्यार सोपी वाट आसतली सामारितानाच्या गांवांतल्यान वचपाक. पूण सामारितान हो इतलो खाला पडलेलो लोक की ते वाटेन ते वचनासलेले, लांबदीक वाट ते घेताले आनी वयर गालिलियाक वेताले व जेरुसलेम येताना तीच वाट ते धरताले. आनी चुकोन देखून सामारितान गांवांतल्यान तर गेले जाल्यार ते परतून येताना आपल्या मातयेची धूळ हापुडटाले आनी आपल्या गांवांत ते भितर सरताले. दाखयताले धूळ देखून तांची मेडी आमच्या गांवांत भितर सरूंक फावना. तेच बरोबर ते विदेशी आसात, जेंटायल आसात, ते मेळे म्हूण सजमताले आनी आमी तांचेर तर गांवांत घरांत तर भितर सरले जाल्यार आमी अशुद्ध जातले, आमी मेळे जातले अशेंय तांचें चिंतप आसलेलें. जुदेव आनी जुदेव न्हय तांचे मदें भेदभाव वेगळोचार आसलेलो. पूण जेजू जुदेवांक तशेंच जुदेव न्हय तांकां सामारितान विदेशांक एक सारकें लेखता आनी जुदेवांक तशेंच जुदेव न्हय तांकां आपल्या मिसावांक बागी जावंक आपयता. एक उदाहरण घेवंक येता. सामारितान वस्तोरी जेजू तिका मेळपाक जुदेव लोक सामार्यांत वचनासलेले, पूण जेजू खूद वेता, तिचे लागीं उलयता, तिचो आपलो मोग दिता, तिका आपलो मोग दिता आनी तिका आपली वावरान बागेली करता. ही सामारितान वस्तोरी उपरांत आपल्या गांवांत वेता आनी जेजूची खबर सगळ्या दुसऱ्या वस्तोरींक सांगता आनी दुसऱ्या वस्तोरींक सामारीच्या वस्तोरींक जेजू सोरशीं हाडटा.
तेच भशेन आमकां कांय विदेशांचेय खबर मेळटात. शोधपोती जुदेव न्हय तो, जेन्ना जेजू ताचो भावार्थ पळयता, जेजू सोबे माजार ताचो भावार्थ वाखाणटा आनी म्हणटा असलो भावार्थ म्हाका इस्रायलाक देखून मेळोंक ना म्हणटा. जेन्ना खायनाची बायल, पोरकी बायल, विदेशी बायल भावार्थान जेजू सोरशी येता आनी तिचो भावार्थ जेजू पळयता, सोबे माजार जेजू तिच्या भावार्थाची तोखणाय करता आनी म्हणटा ए वस्तोरे वोट तुजो भावार्थ जावं दी तुका जाय तशें. आनी त्याच वेळार तिची दू बरी जाता म्हूण आमकां देवाचें उतर सांगता. जेजू जुदेव आनी जुदेव न्हय तांचे मदें भेदभाव वेगळोच आसलेलो हो मोडटा आनी आपले बापाचे मिसां फुडें व्हरूंक जुदेवांक तशेंच जुदेव न्हय सामारितान आनी विदेशी आसात तांकांय बी बागेली करता. तिसरे तरेचो अंतर जेजूच्या काळार आसलेलो तो म्हणल्यार रायचस एंड सिनर्स, बरे आनी वायट. बरे आसात ते किरीत भाशेन पातक्यांक पयस दवरताले आनी त्या काळार एके तरेचे पातकी आसलेले ते म्हणल्यार 2 वसुलदार. ते सजमताले जुदेव 2 वसुलदार जावन आसा व्हडले पातकी. तांचो वावर ते कोत्ताले, ते पातकी वावर आसलेलो खरो. ते 2 कालेक कोत्ताले रोमकारांक आनी 2 सुबेज कालेक कोत्ताले, चोळ काळे कोत्ताले, एकठांय करताले आनी लोकांक धमकायताले बी. पूण जेजू तांचे सगळे मोगान वागता, आपलो मोग तांकां दिता आनी आपले बापाचे मिसां फुडें व्हरूंक असल्या 2 वसुलदारांकूय विचून काडटा. उदाहरण, जेजू मातीवा सोरशी येता, तो आपल्या मेजार, आपले कोदेलीर मेजाचेर आपले 2 घेवपाचे सुवातेर बसून आसलेलो. ताका जेजू आपयता आनी मातयो जेजूच्या वावरान बागेली जाता आनी उपरांत शुभ वर्तमान बरयता. जेजू जाकेवाक पडयता, जेजूक जाकेवाक आपयता, जाकेव आपलें जिवीत बदलता आनी उपरांत सेजारिया हांगासर अई जाकेव जेजूचो बागेली जावन बरो वावर तो करता. मोगाल बाबा भयणानो, आयचो विशय आमकां सगल्यांक भागाक घेवन जेजू भाशेन जेजूचे मिसांव, जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. सो आमी कशे भाशेन हो वावर फुडें व्हरूंक येता, कशे भाशेन आमी सौभागेलीपणान हो वावर फुडें व्हरूंक येता, 3 वस्तू तुमचे मुखार हांव दवरता. पयले सुवातेर आमी सगळे तरेचो भेदभाव, अंतर, वेगळोचार आमी पयस करपाक गरज. आमी सौभागेलीपणान जेजूचो वावर तर आमी फुडें व्हरतलीं जाल्यार सगळे तरेचो वेगळोचार, भेदभाव, अंतर आमी पयस करपाक गरज. आमी वेगवेगळे भाशेन एकामेका सवय आमी अंतर, भेदभाव करता. जायते फावटी आमचे जातीक लागून, तो ते जातीचो वा सकयले जातीचो, आणे एक ऑफरारींक आणे थंयसर वांटो घेवपाक जायना. तो ग्रेस्त मनीस आनी तो गरीब मनीस, तो शिकलेलो मनीस, तो नेणार मनीस, वेगवेगळे तरेन आमी वेगळोचार करता. असलो वेगळोचार करपाची आमी सोडून दिवपाक गरज. कित्याक बागयोन पावलो आमकां सांगता गालेस्कारांक बरोवन 3 आवेस्वरान 26, 27 आनी 28 वडीन, इन क्रायस्ट वी आर ऑल इक्वल. जेजून आमी सगळीं एक, जुदेव ना, देर इज नो ज्यू, देर इज नो जेंटायल. आमी सगळीं एक म्हूण आमकां बागयोन पावलो आमकां उगडास करता. आनी जाकोब आपले 2 आवेस्वरान पयले चिटेन आमकां शिटकावणी दिता, जो मनीस तोंडाक पळोवन वागता तो मनीस देवाक मानवना म्हणटा. तोंडाक पळोवन वागप म्हणल्यार कितें, 2 भासांनी वागप. हो बरो पयलो ताजे सवय एक भाशेन वागप आनी तो गरीब व सकयले जातीचो ताजे सवय दुसरे वागेन वागप. पयली वस्त आमी सौभागेलीपणान जेजूचो वावर फुडें व्हरतलीं जाल्यार सगळे तरेचो वेगळोचार, भेदभाव, अंतर करपाची आमी पयस करपाक गरज. दुसरे सुवातेर आमकां पवित्र सभा आमकां जाय ते सोयेक दिता सौभागेलीपणान पवित्र सभेन वावर करपाक. आमकां जायती आमकां संस्था आसात. आमकां PPC फिरगोज गवळीक सभा आसा. हे फिरगोज गवळी सभेचे वांगडी जावन आमी सौभागेलीपणान जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक येता.
देव संदेशकाराचे संस्थेन आमी वांटो घेवन SSVP, सेंट विन्संट द पॉल, लिजन ऑफ मॅरी, कॉयर, दुसरे संस्थेचे आमी वांगडी जावन आमी जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरूंक येता. जेन्ना आमकां सोयेक मेळटा आमी ह्या संदेचो फायदो काडपाक जाय, आमी संस्थेनी भितर सरपाक जाय आनी वावर जेजूचो फुडें व्हरपाक जाय. आनी तिसरे आनी निमणे सुवातेर जेजूचो वावर फुडें व्हरपाची जबाबदारी जावन आसा एक मनशाची. बावतिजम घेतलेलो एक मनशाक जबाबदारी आसा जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक. आनी एक मनीस मोलाचो. हाची सजमणी बागयोन पावलू एक कुडीचें उदाहरण दिवन आमकां दिता. आमकां बागयोन पावल उगडास कोता एक कूड आसा आनी कुडीक जायते सांदे आसात, दोळे आसा, कान आसात, तोंड आसा, हात आसा, पांय आसात. कूड तर बरे भाशेन चलतली जाल्यार सगळ्या सांद्याची गरज. दोळो ल्हान म्हूण कुडीन म्हणोंक जायना म्हाका तुजी गरज ना म्हूण. ल्हान देखून जाल्यार हें पळोवपाचें काम करूंक दोळो आमकां आदार दिता. तेच भाशेन पवित्र सभेन एक मनीस म्हत्वाचो आनी एक मनशाक वावर आसा हें आमी ओळखून घेवंक गरज. जायते फावटी दुसरे घोडे आमकां भायराय नायत. आमीच आमच्या गोरवाक लागून, आमीच आमच्या व्हडपणाक लागून घोडे आमीच फाटीं सरता आनी दुसऱ्या वस्तूंनी पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ सरूंक जावंक आमी फाटीं सरता. असलेंय चिंतप आमी पयस करूंक गरज. जेन्ना फ्रांसीस शावेर गोंयां आयलो जेजूचे मिसांव ताणें सगळ्यांचो आदार घेवन सौभागेलीपणान ताणें फुडें व्हेलें. आमी बी जेजूचे मिसांव बावतिस्मा वरवीं आमकां दिलां तें सौभागेलीपणान फुडें व्हरूंक हे मिसाचे भेटेन किरीत कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमी थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया आनी सगल्यांक भागाक घेवन हो जेजूचो वावर फुडें व्हरपाचें आमकां मोन आनी काळीज दी म्हूण आमी आमकां बोळ मागुया. आमच्या ओत्मीक गवळ्यांनी पवित्र सभेंत देवाचें राज बांदपाच्या कार्यांत कसलोच वेगळो चार आनी अंतर करिनासतना सगळे तरेच्या लोकांक सांगाता घेवन परिशदेची वाट शांतीन आनी एकचारान चलोवंक बापा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देशाचें कारभार फुडें व्हरतना धर्म आनी जाती काती मदें कसलोच वेगळो चार करिनासतना सगल्यांक एक सारकी लेखूंक आनी फावो त्यो सवलती गरजेवंतांक वांटूंक दुसऱ्या फुडाऱ्यां सांगाता वावर करूंक उदरगतीचीं पावलां मारूंक मागुया. आमच्या फिरगोजेच्या 2 प्रांतांत जायत्यो लौकीक संस्था जोमे आनी हेर फुडारी आसात. तांणी आपलें व्हडपण, गर्व आनी पदवी सोडून दुसऱ्यांक एकचारान
एकठांय आनी सोबागिलीपणान वावरूंक ह्या आयच्या मिसाचे भेटेंत कोतकोत्यान मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगोजेंत आनी समाजान एकवटाचें मन उत्पन्न करूंक, एकामेका मदें एकसुरें आनी गोर पयस करूंक, एकचाराचें मोगान सेवा करूंक सगळे क्रिस्ती भावार्थ्यांक वावरूंक मिसान मागुया. हे वेळार आमी सगळीं आमचे दोळे दाखुया आनी आमच्यो गरजो आमची तेसां ह्या वेळार आमच्या मनांत हाडुया आनी बागीवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्यो आमचो गरजो ह्यो आमची प्रार्थना देवा मुखार भावार्थान दवरुया. सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्यान ह्या वेळार आमच्या काळजांत आनिकूय मागणी आसात ती आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. बेटोले वेदार गीत घेऊया. C43 पेज नंबर 46. C43. मोच्या भावा भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायला ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमची तुजी दोयाळ काळजां मानच्याक तुजे आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजें कृपेचें बळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरूंक ठाव, जिविया बाबार्थान ताचें पुनोत जिवनपण परगट्टाव. तीर बरवशान ताचे मोहिमेभूत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी गावून परगटुया. तितले पावटी तूं वैभवान येवसून आनी तुजें मरण परगटता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोत जिवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती बागीबोन दोर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोडवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आयचो विशय आमकां बागीवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन सगल्यांक बागाक घेवन जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. सगल्यांक बागाक घेतलें जाल्यार भेदभाव वेगळोचार पयस करूंक गरज. सगल्यांक बागांक घेतलें जाल्यार आमकां पवित्र सभा संदी दिता वेगवेगळ्या संस्थेनी वांटो घेवंक. ते संस्थेचो वांटो घेवन आमी बरो वावर फुडें व्हरूंक गरज. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना अशेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय रायज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या दोशा तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताणें पयलो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या प्रेमाचे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थया. सोर पोटबेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरले. तुजे मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भावा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक आमकां कधीच निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सौम्य असो. सोर पोटबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, आमची भयण लॉरेन्सा गुदिनो रेजिना मंदीर रावता ती सोंपल्या. तिचो इंतेर फाल्यां 3 वरांचेर आमचे फिरगोजीन जातलो. आमचें कॅन्टीन उक्तें आसा म्हूण तुमकां कळयलां. थंयसर जायत्यो वस्तू आसात, तुमी त्यो विकरेक घेवचे म्हूण आमी मागता. होच एक घेवन किरीत भाशेन फादर मॅक्सन फर्नांडीस, स्क्रिप्चर प्रोफेसर राशोल सेमिनरी, किरीत भाशेन ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. हाचे दिसा वेळ काडून आमचे मदें तो आयलो. देवाच्या उतराची समजुडी आनी मोडणी आमकां दिली देखून काळजांतान फादर तुका देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आशिर्वाद. आतां आमची साल्व जातली. सगळीं म्हणुया. सोय दिवो सोय जेजू सोय दिवो आमचो देव सोय जेजू सोय जेजू आपल्या
सगळीं म्हणुया जैतिवो आमचो येशू आमचो येशू सगळ्या लोकांनी गावचे आमच्या सारकेल्या सोयबा ताळण्या पाकाची सुसो सोडवोंडा राजा बोळा भोगतुय पाकाची चिकलो जैतिवो आमचो देव सोय जेसू Francis Xavier आमचे बसत विनोदी करूं Christan बसरत्याम का पावसाच्या प्रार्थुया बाबा उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवं बागीवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेत भितर घेतली त्याच आमच्या मोगाल सोडवणदाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशाक दिवचेक ताणी आमची काळजां लासूं आनी ताचेर वावर दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश करूं या आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेचे येता आनी रासपण चलयता सासनाच्या सासनान देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे न्हय U20, 240, U20.